दोन महत्वाची उतरां इन ऑल द लँग्वेजीस जावन आसा सोत आनी मोग, लव एंड ट्रूथ. आनी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान हेच करूंक तो आयिल्लो. देवाचो मोग आमकां दाखोवंक आनी आमकां दिवंक आनी सोत तो उलोवंक. आनी आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायते फावटी आमी वाट चुकता, वायट रस्त्यार आमी चलता, पातकांत आमी पडटा, दुसऱ्यांक आमी फोटी मारता, सोत उलयना, राग आमी दाखयता, दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक आमी विसरता आनी सोत उलोवंक आमकां कठीण जाता. सोत आनी फोट, बरें आनी वायट हांचे मदें अंतर, डिफरन्स, हांचे मदें विचून काडूंक आमकां कोण शिकयतलो काय? आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक तो सांगता, पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो कितें सोत आनी कितें वायट. पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो स्वताची वाट चलोवंक. प्रितीच्या इश्टानो, दुसरे सुवातेर जेन्ना जेजू आपल्या शिसा बरोबर आसलो तेन्ना जेजू तांकां शिकयतालो कितें वायट, कितें बरें. जेजू तांकां समजिकायेन शिकयतालो. आनी आतां जेजू तांकां सांगता, पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. आनी शिसांनी पवित्र आत्म्याच्या शिकवणेन जेजूचें पुनर्जीवनपण अणभवलें, मानून घेतलें आनी तोच अणभव दुसऱ्यांक तांच्यांनी दिले.